हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही? सो आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली. आम्ही हांगा बरी आसा. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज थर्सडे. ओके, सो आयज हांव करतले वेज रेसिपीज. आज मातशे डिफरंट करतले. आयज हांव करतले सोया चंक्स आणि ब्रिंजाल घालून करी करतले. ओके, तुमकां म्हळ्यार रेसिपी शूट करून दाखोवया. ओके, समथींग डिफरंट आसा, सो करया म्हटलें. आनी सार्थक आयल्लो आसा. आज आसलो तेजो ड्रॉइंग पेपर. ओके, आयलो तो उदोळ आयल्लो 10:30 आनी आयली. आमी दोगांनी शावर घेतले, झाडू मारले, पुसले आनी मागीर म्हणलें आतां जेवण करुया. सो आज थर्सडे आहा. आज करतले हांव तेच सोयाबीन चंक्स आनी एक ब्रिंजाल घालून करी करतले. आनी एक ब्रिंजाल हांवें फ्राय करपाक मसालो लावन दवरलेले आसा, दाखयता तुमकां. ओके, आनी हांगा काल हांगा आमी लायलेली आसा AC हायराची. ओके, काल ते आयिल्ले इन्स्टॉलेशनाक. आता ती जाल्ली आसा इन्स्टॉल करून. ओके, हायराची AC आमकां पडली 33,500. ओके, सो आता आमी या किचनान. ओके, सो आता आमी या किचनान. ओके, सगळी तयारी करून घेतलेली आसा. आनी सोयाबीन हांवें ऑलरेडी उदक आनी मीठ घालून न्हू ताका हांवें कूक करपाक दवरला. दाखयता तुमकां. फ्रेंड्स, हातून हांवें थोडेशे एक बाउल भरून घेतला सोया चंक्स आनी उदक आनी इल्लेशें मीठ घालून ताका मातशें 5 मिनिट्स बॉयल करून घेवया. ओके, हे पळय. ओके, सो हे बॉयल करपाक दवरला. ओके, आनी हांगा हांवें सगळें रेडी करून घेतला. दाखयता तुमकां. सो हांगा हांवें घेतलेले आसा एक मिडियम सायज ब्रिंजाल कट करून घेतला. अशे पीसीस करून घेतला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी लांब कट करूं शकता, लांब शिरो कश्यो. हांवें अशे फोडी केल्लेले आसा. हांगा हांवें घेतला एक उबो चिरलेलो कांदो. ओके, एक मोडलो आसलो तो, ताका हांवें स्लायस करून घेतला. हे हांवें फोडणेक चिरला बारीकसो कांदो आनी टोमॅटो. हांगा हांवें अशे जिंजर अशे स्लायस करून घेतलेले आसा, 1 इंच जिंजर. ओके, सो हे आनी हांगा हांवें घेतलेले आसा हे इल्लीशी सोय घेतला, एक बाउल भरून सोय. ओके, आनी कोथमिरीचो पालो लास्ट गार्निश करपाक. आनी हांगा हांवें तुमकां जशें की सांगलेले मसालो लावन दवरलेले आसा ब्रिंजाल फ्राय करपाक. सो ते आतां हांव फ्राय करतले मागीर. ओके, पयलीं आमी सोयाबीन आनी हे घालून ब्रिंजाल घालून करी करून घेवया. ओके, सो आतां आमकां पयलीं कितें करपाक जाय, पॅन दवरून सोय कांदो आनी जिंजर बरें फ्राय करून घेवपाक जाय. दाखयता तुमकां. पॅन हांव गॅसीर दवरता. सो फ्रेंड्स, हे कूक जाल्ले आसा. 5 to 6 मिनिट्स ताका हे केलें. 5 मिनिट्स कूक जालें ताका. सो हे जाल्ले आसा, पळोवपाक शकता तुमी. सो आतां गॅस बंद करता आनी तेजें उदक सगळें काडून दवरता. ओके, त्या म्हणसर आमी मसालो फ्राय करून घेवया. ओके, हे बंद करून घेता. सो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हांवें कढाई दवरलेली आसा. आतां तातूंत इल्लेशें घालता ऑयल. ओके, तेल घालून घेता. ओके, तेल जशें बरें तापलें मागीर आमी तातूंत घालुया जिंजर. पयलीं घालून घेवया. ओके, जिंजर घालता जे आमी कट करून घेतले ते. ओके, जिंजर. मागीर हांव तातूंत घालता कांदो उबो चिरलेलो. सो हेका आमकां बरें ओनियन मातसो ब्लॅक ब्रावन कलर येयसर ताका बरें फ्राय करून घेवया. ओके, इल्लेशें मीठ उडयता कित्याक ओनियन बेगीन कूक जावपा लागून. ओके, इल्लेशें मीठ उडयता. बरें फ्राय करून घेवया ताका. प्रियांश अजून येवना. प्रियांश गेला इश्कॉलान. प्रियांशाची ओरल सध्या चालू आहा आनी 21 आसून तेजे रिटर्न स्टार्ट. ओके, 21 to 29 तेजो आहा लास्ट पेपर. 21 आहा ताका GK. पयलीं GK, आर्ट, मागीर क्राफ्ट ते आसा आनी मागीर सगळे तेजे इंग्लीश बी ते स्टार्ट जातले. ओके, सो हे बरें फ्राय करून घेवया. फ्रेंड्स, ओनियन लायट ब्रावन कलर ताका आयिल्लो आसा, फ्राय जाल्लो आसा. आतां तातूंत घालता सोय. एक बाउल भरून घेतलेली आसा हांवें सोय. ओके, सोय आतां आमकां बरी भाजून घेवपाक जाय. बरो ताका ब्रावन कलर येवपाक जाय. जितली बरी तुमी सोय भाजतली तितकी बरी तेजी करी जातली. ओके, आतां आमकां बरें भाजून घेवपाक जाय. मीडियम फ्लेमीर ताका बरें भाजून घेवया. ओके,
सो फ्रेंड्स सोय बरी फ्राय झालेली असा, पळोवपाक शकता तुम्ही। आता तातून सगळे मसाले घालून घेता। गॅस हांवें बारीक केलेलो असा। ओके, पयलीं हांव तातून घालता इल्लोसो हळदी पिठो। ओके, हळदी पिठो। मागीर तातून हांव घालता 1 स्पून भरून चिली पावडर, चड स्पायसी करना। ओके, आणि इल्लोसो घालता। ओके, मागीर हांव तातून घालता गरम मसालो। तुमच्याकडे खंयचो अवेलेबल हा गरम मसालो तो तुम्ही घालपाक शकता। ओके, तो घालून घेता। ओके, हो घालता आणि 1 स्पून घालता। ओके, झाले। आणि मागीर हांव तातून घालतले कोरिएंडर पावडर। ओके, आमचो कोथिंबीरचो पिठो 1 स्पून भरून घालता। ओके, सो हेका आता एकदा बरे मिक्स करून घेऊया। बरे तेका अशें मिक्स करून घेऊया। आणि आता आमकां हे सगळे थंड जातकूच मिक्सी जारान घालून हेचो एक फायन पेस्ट करून घेवपाक जाय। ओके, सो आता हांव थंड जातकूच पेस्ट करून घेता आणि मागीर तुमकां इल्लेशें उदक घालून ताका पेस्ट करून घेवया आणि मागीर तुमकां फुडलो प्रोसेस दाखयता। ओके, सो हे आता जाल्ले हा। गॅस बंद करता आणि हेका आता थंड जातकूच वाटून घेता। ओके, सो फ्रेंड्स मसालो अजून तो फ्राय केलो थंड जावना, थंड जावनी ताका। ओके, त्या म्हणसर हांव हांगा ब्रिंजाल फ्राय करून घेतलो। ऑलरेडी पॅन आणि तेल घातलेले आसा। आता हांव एक एक करून मसालो लावन दवरलेलो न्हू, म्हणजे फ्राय करूया। टायम जाल्लो हा 1:45 आणि थोड्या वेळान प्रियान शिवपाचो बी जालो। ओके, 1:30 सुट्टलो। सो म्हणजे फ्राय करून घेवया, ते थंड जावनी। सो हे एक एक ताका रवो लावन हांव ताका फ्राय करून घेता। ओके, काल हांवें हे केल्ले भाजी केल्ली वांयग्याची, पीनट्स घालून वांयग्याची भाजी केल्ली, बरी लागता। नेक्स्ट टाइम तुमच्या वांगडा शेअर करता। ओके, काल हांवें काय शूट करूना। ओके, सो हे सगळे घालून घेता। ब्रिंजाल फ्राय, सोयाबीन करी आणि काय ना पापड। एज ऑलवेज प्रियांच्या पापड जायच वांगडा। ओके, सो सिंपलशें जेवण। सो हे जाल्ले हा आमचे वांगी फ्राय। नेक्स्ट टाइम तुमच्या वांगडा हांव सोयाबीन चिली शेअर करतले। ओके, पळोवया नेक्स्ट वीक बी जाता जाल्यार। ओके, सो हे आता हांवें सगळे घालून घेतलेले आसा आणि ताका आता धापून हांव दोन्ही साइड बरे भाजून घेतले। ओके, त्या म्हणसर हांव आमचे ते मसालो जो आम्ही फ्राय करून घेतला सोयाबीनाचो तो हांव पेस्ट करून घेता। ओके, सो फ्रेंड्स म्हाजो मसालो वाटून जाल्लो हा, दाखयता तुमकां। ओके, सो मसालो फायन पेस्ट करून घेतला। हांगा हांवें ऑलरेडी कढाई दवरला, तेल घातला। पहिले आता तातून घालता जिरा। हांवें हांगा घेतलेली जिरा ते घालता। ओके, मागीर आता तातून घालता जो आमी कांदो फोडणेक चिरलेलो इल्लोसो तो घालून घेता। ओके, ताज्या वांगडाच हांव घालता टोमॅटोज। ओके, आता बरें फ्राय करून घेवया। टोमॅटो मातशे सॉफ्ट जायसर आमकां हे फ्राय करून घेवपाक जाय। सपोज तुमच्याकडे कढीपत्ता आसा जाल्यार तुम्ही कढीपत्ता घालपाक शकता। माझ्याकडे सध्या ना। ओके, हांव समजला फ्रिजी ना, पण माझ्याकडे ना थंय। ओके, सो हेका बरो फ्राय करून घेवया। फ्रेंड्स जे ब्रिंजाल हांवें फ्राय करून घेतलेले ताका परतून घेता। ओके, अशें ताका बरें करून परतून घेवया। ओके, सो आता सायडीन इल्लें तेल सोडटा आनी परत ताका धापून आनी एक 5 to 6 मिनिट्स कूक करून घेता। ओके, सो फ्रेंड्स टोमॅटो बरे खूप जाल्ले हा, पळोवपाक शकता तुम्ही। आता तातून घालता वांगी, ब्रिंजाल जे आमी फोडी करून घेतले ते घालून घेता, कित्याक ब्रिंजाल आमकां कूक जावपाक जाय। सोयाबीन आमचे ऑलरेडी कूक जाल्ले हा न्हू ते, सो हे घालून घेता। बरें ताका मिक्स दिवया आनी इल्लेशें आतां मीठ उडयतले। ओके, पळय एक इल्लेशें चिमूटभर मीठ उडयता त्या वांग्या लागून। ओके, सो आनी ताका बरें मिक्स करून घेवया। तातून आता इल्लेशें उदक घालून एक 5 to 6 मिनिट्स आमकां वांगी कूक जायसर
धापून दवरया. ओके, इल्लेशें उदक घालता, चड न्हू. सो वांयगी आमची खूब जावपा जाय ताका लागून. ओके, सो आतां आमचे धापून मिडियम फ्लेमीचेर बरें हेका कूक करून घेवया. ओके, सो फ्रेंड्स वांयगी बरी कूक जाल्ली आहा. कित्याक हांव ताका चड कूक करना आतांच, कित्याक मागीर आमी ग्रेवी घालतले पळय तेन्ना आनी ताका परत बॉयल हाडटले पळय तेन्ना तें कूक जातलें. सो ऑलमोस्ट ते हाफ कुक्ड जाल्ले आहा. सो आतां हांव तातूंत घालता सोयाबीन जे आमी हें करून घेतलेले न्हू. सोयाबीनाचे आनी हेजे सगळें उदक काडून घेतलेलें आसा, पळोवपाक शकता तुमी. ओके, ते आतां पयलीं घालून घेता. ओके, सगळें उदक तेजे स्ट्रेन करून काडून घेवपा जाय. ओके, उदक उरलेलें बरें लागना. सो हे घालता. मागीर हांव घालता तो जो आमी मसाला पेस्ट केल्लो पळय तो घालता. ओके, सो हे बरें ताका मिक्स करून घेवया. सो आतां हांव तातूंत घालता जो आमी मसालो वांटून घेतला तो मसालो वांटून घेता, घालून घेता सॉरी. ओके, हो पळय तो घालता. जे मिक्सी जारान जे कितें आसा तातूंत इल्लें उदक घालून हांव काडून घेता. ओके, पळय ब्रिंजाल फ्राय जाल्ले आसा. आतां गॅस बंद करता आनी मागीर तुमकां प्लेटीन दाखयता. ओके, ब्रिंजाल फ्राय सो हे जाल्ले आसा. ओके फ्रेंड्स, हेका अजून बॉयल येवना. बॉयल येवपाचे पयलीं हांव ताका तातूंत घालता ही कसुरी मेथी जी हांवें क्रश करून घेतला ती इल्ली घालता. हितून बरो टेस्ट येता. ओके, ऑप्शनल आहे, तुमकां जाय जाल्यार घालपाचें. ओके, घालना ना घायले तरी जाता. ओके, सो आतां हाका आमकां बरो एक बॉयल हाडून घेवया. ओके, आनी भायर तुमकां सार्थकाक दाखयता. ओके, सो फ्रेंड्स सोयाबीन करीक बरो खतखतो आयिल्लो आसा, पळोवपाक शकता तुमी. आनी इतको बरें टेम्पटींग जाला कलर. ओके, आनी टेस्ट करून पळयलें बरें जाला. सो आतां तातूंत फायनल घालता चॉप्ड कोरिएंडर. ओके, कोरिएंडर घालता आनी थोडोसो घालता. ओके, सो हे आतां आमचे रेडी जाल्ले आहा. ओके, सो आतां हे गॅस बंद करता आनी प्रियांश येतकूच तुमकां मागीर टेस्ट करून सांगता. ओके, तुमकां आतां सार्थक मेळयता म्हणटलें मेळूंकूच ना. सो हे जाल्लें आसा. आतां हे बंद करता. ओके, सो मातशें आतां बसलेलें आहा. जाल्ली आसा आमची सोयाबीन ब्रिंजाल करी आनी सार्थक तो बसून टीव्ही पळयता दाखयता तुमकां. ओके, गरमी जावपाक लागली. ओके, आमच्या किचनान अशी विंडो आहा, वारें येता. बट कितें म्हणटा तरी किचनान गॅसी कडेन तितके वारें येना. ते वॉश बेसीन आयदन धुता पळय थंय मातशें वारें येता, बरें दिसता. सो सार्थकाक मेळयता तुमकां. सार्थक. सो फ्रेंड्स दनपारां जेवन मागीर अशें कांय व्हिडिओ अशें करूं नासलेले, मातशें प्रियांश स्टडीज घेताले. सो आतां प्रियांश तुमकां कितें कितें असायनमेंट केल्ले पळय ते तांकां रिटर्न दिल्ले आसा, ते तुमकां दाखयता म्हणटा तो. सो दाखयता तुमकां. चल रे दाखय, हाड चल असायनमेंट. प्रियांश तुमकां दाखयता. फर्स्ट हो असायनमेंट आसा मॅथ्स असायनमेंट. हे तांकां न्हू अशें सर्कल करपा लायलेले 4.5 सेंटीमीटर 5.5 अशें तांकां सर्कल करून अशें वॉल हँगींग कशें कर म्हटलें दाखयता. दाखय रे अशें हे. आनी हो आसा इंग्लीश असायनमेंट पपेट करपा लायलेले. पपेट. मागीर हो आसा दाखय रे हो EVS ओपन कर. ऑल स्पायसीस 10 स्पायसीस असायनमेंट EVS. सगळे चेक करून ते परत रिटर्न दिल्ले आसा. ओके, सो प्रियांशाचे असायनमेंट हा 10 स्पायसीस EVS. सो सगळे क्लोव, सिनामन स्टिक, फिनेल सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, बे लीफ, मेस हे सगळे असो असायनमेंट जालो. तो करेक्शन करून दिला, हाडलो ताका परत दिलो लेटर. सो आता म्हजो हा व्हिडिओ हांगाच एंड करता. माझे व्हिडिओ आवडला जाल्यार चॅनलाक सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. टिल देन बाय बाय.